फाटी हांवें एक कांतार म्हणलोलें मारिया द फिडर एक सुण्याचें ही वस्तुरी सुण्या जेवण घालता पणजे रस्त्यांचेर तुका दिश्टी पडटा आनी कांतार जायते जाणांनी तें लायक केलें। आयज हो व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हणजे जे भाशेन मारिया सुमार 200 ओदीक 300 ओदीक सुण्या ती जेवण घालता, रस्त्या वयल्या सुण्या ती पोशिता, असल्या सुण्याचेर आतां आकांत आयला। तेंगे लायफ ह्या सुण्याचें रस्त्यार आहा, ताचें रिस्कार आहा। दिल्ली सुप्रीम कोर्टान एक ऑर्डर पास केल्या की दिल्ली भितर एक पासून रस्त्या वयलें सुणें दिश्टी पडपाना आनी तांकां जात तितू बेगीन धरून वतले आनी एक सुरे सुवातेर तांकां आमी दवरतले। पास जात थिंगा आहा, तें काम चालू केलें आनीक सुप्रीम कोर्टाचो जज अशें उलयता सुण्याचेर आमी एगेन्स्ट नाय म्हणटा, पूण ती लोकां खाताय आनी एटॅक कोताय म्हूण आमी हो निर्णय घेयला। जाल्यार लोकांची जायती कंप्लेन येयल्याय म्हणटाय, लोक म्हणटा कोणें कंप्लेन केलें ना आनी जज म्हणटा तो एक इंग्लीश पिक्चराचो उगडास कोत्ता आनी हे इंग्लीश पिक्चराचे डायलॉग उगडास कोत्तो। तुमचे गोड्या चोयला आसतलें गूड बॅड एंड अगली म्हूण एक इंग्लीश पिक्चर येयलोलें, कावबॉय पिक्चर तें। तितून तो म्हणटा इफ यू वॉन्ट टू शूट शूट डोंट टॉक। ते भाशेन हो जज म्हणटा तुमकां शूट करूं जाय शूट कोरे, उलय नाकाय। सो एसोलो हो जज लोकांक सांगो सोयता तूं खूंय मेळटाय तितली सुणी मेळटाय तांकां मारे। जी सुण्यांक प्रोटेक्ट करपाची संस्था आहा, जी कम्युनिटी आहा, आपल्यागे पयशांक जो NGO आहाय जे आपल्याक कुस्तार कोणाक डोनेशनाक कुस्तार सुण्या पोसताय जेवण घालताय, तेसी एक कम्युनिटी आहा म्हणजे गोंय तितून नाय त्यो। तेसो कम्युनिटी मनीस जोरी तोरी येवना पुलिसां हाडायले जाल्यार तांकांय जिपी भरून वतले आनी अरेस्ट करतले आनी केलें। बाबूनादो ती रस्त्या वयली सुणी तांकां जे भाशेन ते धरून वताय ओडून आनी जिपी घालताय आनी ती सुण्याची प्रोटेक्टर आहाय ती बोवाळ मारताय आनी आमगे सुण्या होनाका आमगे सुण्या होनाका म्हूण चोवन चुरचूर भोगताय। आतां घुमत म्हणलो ही जेन्ना हें बील पास जालें, ऑर्डर पास जालें, गोंयचे न्यूजांनी ही न्यूज हाडलो आनी सकल जे न्यूज तेमी दिलो अशें जावपा आहा दिल्ली सकल जायते आमगेले गोंयकारांनी जे काळीज नासलोले, मनजाती मोग नासलोले, हातरा काळजाचे मनशांनी सकल कमेंट बरयले जायते भाशेचे। त्या आचीत जाली जाल्यार एस दिसता संवसार तेंगे पायगे म्हूण, एस दिसता की तेंक मायन पायन म्हणजे तांकां व्हडली रॉयल फॅमिलींतू म्हणटे हे एसो मनीस कमेंट माताय ते म्हणटाय गव्हर्मेंटान कास्ताचो कायदो येता जे वालोर तेणें बरें डिसिजन घेयलें, अशें करूंक जाय, सुण्या मारूंक जाय, करूंक जाय। हे एसो मनीस हे मनशांनी केन्ना आपल्यागे 8 टाण्या पासून हे रस्त्या वयल्यान सुण्याक बिस्कीट घायले नासतले। हे एसो मनीस सकाळीचे ते कामां बामा वयता आसतना रस्त्याचेर तांकां कसलो गाबेज दिश्टी पडटा, दिल्लीकारान मालोली वो कोणी मालोली ती तांकां आडकोड जायना, तो तांकां वास येना, पूण तांकां सुण्या आडकोड जाता, सुण्या वास येता। हे एसो मनीस गांवां मेगा प्रोजेक्ट आहाय त्या दोणा न्हिदोन आसताय, पंचायतीन ग्राम सभा जाता त्या दोणा ग्राम सभांनी वचनासतना सुसेगाद न्हिदोन रावताय। त्या दोन गोंय कितें पिड्यार जाता तेंकां आडकोड जायना, पूण तांकां सुण्या पडना। जी सुण्या आहाय कितलीं वर्सां ती त्या रस्त्यार आहाय आनी जायते जाण आपल्यागे पयशांचें जेवण व्हरोन तांकां घालता। सरकार म्हणटा आमी तांकां एक सुरे सुवाते वताय म्हण आनी देखभाल कोताय म्हण। 13 लाख कितली सुणी दिल्ली गांवां आहाय म्हणटाय ती आख्खी दिल्लींत। इतले सुण्यांक घालूंक आनी एक जाग कोतो जाल्यार कितली स्क्वेअर मिटर जाग जाय म्हूण आनी एक दिसाक तेंचो केअर घेवपाक कितले वर्कर्स जाय आनी एक दिसा तांकां जेवण घालूंक कितले हजार लागतले हो एस्टिमेट केला। हें सरकाराको आहा। हो फकत हे रस्त्या वयल्या सुण्यांक काबार करपाचो तेंगेलो प्लॅन। हे कमेंट्स मात हांव तेंचेर रागार कित्याक गव्हर्मेंट मागीर कितें म्हणटलो, सरकार कितें म्हणटलो, आमी एक हेजेर चोयले लोकांगे कमेंट चोयले लोकांक कोणाक नाकाय सुणी ताका लागून तूं काळीज नासलो मनशां लागून हे बाडे इनोसेंट मनजातींचेर आतां फार पडला। हें आतां गोंय जातलें। गोंय जालें म्हणटरीच मारिया जी गोम्स 300 सुण्या जेवण घालता पणजेच्या आनी ते भायर आनी जायतो लोक वाटेन वयता आसून जेवण घालता आनी ती सुणी तांकां रावताय त्या टायमार तांकां धरून व्हरतले, खूंय दोंगरार सोडटले, वीख घालून मारतले। तेन्ना इनोसेंट सुणी इतलीं वर्सां तिंगा जियेतालीं तेंचो जीव काबार जाता। आमकां देवान गिन्यान दिलां पूण तांकां दिलें ना। जायते जाण हे दिसा व्हिडिओ घालताय
सुणे हाताय ती मनशाक घास मारूं वयताय. पूण तुम नोटीस केलें ना जो व्हिडिओ काडपी आहा तो त्या भुरग्याक घास मान काबार जाव पासून सुण्या आडाय नासो तो व्हिडिओ काडटालो जाल्यार हे सुण्यांक गुन्यांव करपाचो वो व्हिडिओ कोता त्या मनशा धरून पयलीं जेलीन घालपाचो. आज सगळ्यांकूच व्ह्यूज जाय आपल्यागे व्हिडिओ कंप्लीट जालो जावो मोत तेच पासून व्हिडिओ काटाय मोर पासून पूण सालवाको न्हय. सुण्या जायते व्हिडिओ आहाय आमी चोयले आनी सुणी विश्वास हें आमी जाणाय. एक ओनर मेला आनी तेच्या फोंडाचेर ते दुकान रोटा फोंडाचेर सद्दां वचून रोटा फोंडाचेर असो व्हिडिओ घाले. हे व्हिडिओ सर्क्युलेट कोताय ते मनीस जे काळीज नासलोले तेंगे परवरीश मायन पायन तांकां ल्हानपणीसून मोग करूं शिकयलो ना जनावरांचो झाडां पेडांचो. ताका लागून तेच गुन्यांव ते व्हड जाले म्हणटरी मागीर ती सुण्या मोग कोनाय जनावरां मोग कोनाय तेंचो मोग ना मागीर हे मनशाक आनी सुण्या कांय ना म्हळ्यार बेस्ट तेच ती कमेंट्स मान दुसऱ्या मूड पिळा कोताय. हे आयकत जाल्यार हें दिसता की मनजाती मोग नासलो मनीस. तुमी जाणाय एक सुण्या जेवण गायनाका कोणागे वाटसुरी सुणी पासून तुमगे एक देरां येयलें जाल्यार आख्खे रातभर भोंकीत तें चोरां मोरां धाडायता. जेवण घातोल्या सुणी केन्ना घास मारना तुमचेसो हातोर मारतोल्यांचेर घास मारता. दिवाळेक एवरी इयर दिवाळेकूय हे धाकटे भुरगे सुण्याच्या तोंडां बोंब घाताय आनी हजणो घाताय गोळ्या फुगट बांदताय फाटल्या शेंपडेको रॉकेट बांदताय तेचे मागीर पेटयताय आनी ते कान फुटोवन उडयताय तोंड फुटोवन उडयताय फाटलो भाग फुटोवन उडयताय रगतां हांवकोन उडयताय. हेसो भुरग्यांक आतां आनी गोंयचानी आमी सगळे क्रिस्तांव आमगे भाव गोंयचे ते कमेंट्स कोताय डिसिजन बरें घेयलें न्हू सरकारान. अवनांनी चिंते हे मनजात्यो आमच्या पयल्यो हे धर्तुरीर आसले आतां फाटीं आनी एकलो कमेंट्स कोता आतां सुण्या काटाय तें बरें जालें खंय गाय आनी म्हशींक कोण काडटलो रस्त्या वयलो म्हणजे हो जल्मासन रॉयल फॅमिली जल्मोन दिसना ओल्ड मिनिस्टरांगे चेडो दिसना ताका रस्ते सारके साफ जाय म्हणून. आरे बाबा हेंड्या हे म्हश्यो रातीच्यो गायो बायो वयताय ती तेंगेली वाट आतां न्याय रस्ते केल्याय तेंगे वाटेंचेर तांकां बाळे खबर ना ते सदांचे वाटेन आपल्यागे वयताय. आनी इतलेंय जरी तर कॅर आहा जाय जाण म्हणटाय ओ रस्त्या वयल्यान म्हशींक वचपा अधिकार केसो आहा म्हशी रोड टॅक्स सारी कोताय काम हे घेन या नासलो मनीस अशें करून वयताय दुडवांक चोरबी तेंगे रस्त्यान ते वयताय. गव्हर्मेंटाक कोण इंचाना हायवेचेर तुवें झाड कित्याक मारना मनजात माकोड कोणू येतले तांकां बाळ देवान गिन्यान दिला कोणू मत येतले आनी मत येयले जाल्या पासून साल्वा करपाक तुमकां ब्रेक आसताय पूण तूं पिवन स्पिडीचेर चलयताय आनी म्हशीं वयल्यान वयताय. म्हशी गेल्या पासून कितू फास्ट वयताय रस्त्यांचेर ते बट स्लो वयताय तुका जाय तो चान्स आसता साल्वा करपाक पूण तुमी रोस्तीन चलयताय आनी म्हश्यांक गुन्यांव करताय. मनजाती मोग नासलोलो. हांव हें कित्याक म्हणटा हो कायदो आमगे गोंयां जातलो आनी आमगेलीं गोंयां सुणीं जीं जायतीं आहाय तांकां उबान व्हरतले. जायतीं जाण तीं सुण्यांक जेवण घालून गव्हर्मेंटागे देसपेस सोडयताय आनी तो गव्हर्मेंट ते 13 लाख सुण्यांक कितू देसपेस करतलो ते आपल्यागे लोक बाळा NGO बी मुखार सोन सुण्यांक जिवीत दिता. आनी केन्ना आदल्यान म्हणलो आहा मनजाती कितें केलें जाल्यार मनजात बरें मागून जाता. आनी एक इंग्लिशीन उतर आहा डॉग इज अ मॅन्स बेस्ट फ्रेंड म्हणून मनशाक एक बरो आमी आनी हिस्ट्री आहा ते मनशान एक दादल्यान तुमी कमेंट्स मारले ते मातशें गिन्यान उजार करे तुमगे शिकील म्हूण वॉकॅब्युलरी स्पेसी फेसबुकाचेर बेश्टी उजार कोनाकाय दाखोवपाक बरे इश्यू आहाय करप्शन जात तेजेर कमेंट्स मारे. फॉरेनर ट्युरिस्ट तशेंच आमगेले गोंयच्यो जायत्यो बायलो रस्त्यार भुकेलो सुण्यांक जेवण घालताय घराको रांदून हाडून घालताय तेन्ना जायते जाण रस्त्या वयल्यान आमगे गोंयकार पासा जाताय ते बायलांक अपमान कोताय तांकां भिवयताय. ते म्हणटाय तुमी हे सुण्यांक जेवण कित्याक घाताय तुमी हे जेवण घालून सुण्या मोठ कोताय आनी ती मागीर आमगे भुरग्यांक खाताय. जाण जाय तुमगे भुरगीं त्या सुण्यांचेर फातर मारताय म्हूण ती सुणी तांकां खावपा येताय नाजाल्यार कोणाक घास मारना. ते पासत हे सरकारान हे सुप्रीम कोर्टान जो निर्णय घेयला हो निर्णय जावन आसा एकदम वायट. देवा पासून राग येवपाचो कित्याक जाण जाय ही जावन आसा देवागे क्रिएशन देवान तांकां मोगान रुचलें आनी जेन्ना आमी जनावरांचेर मनजातींचेर आड वयताय आमी देवाचेर आड वयताय आनीक आमी शिराप मागून घेताय. ते पासत आतां हो कायदो
पणजेय लागतलो आमगे गोंयय लागतलो खूंय आहाय तितलें मडगांव आनी व्हडली व्हडली सिटीन सुणी दिसती पडटा तितल्यान दवरपाचो तेंगेलो प्लान चलोला ते सुण्या धरून व्हरतली पूण जायते सुण्यांनी आपले पेट काडले धाकटे धाकटे ते सुण्यांक दुदून व्हरतले आवयक धुवन व्हरतले त्या पेट्यांक कितें जातलें त्या पेट्यांक ते मागीर मारून मारतले फार मारतले वीक घालतले मारतले त्या पासून कोणाक पोसूं जाय सुणी असल्या पेट्यांक तेंचो नाश जावचे आदीं सुण्यांक तुमी हाडून आपल्या घरा पोसचे आनीक हो जो कायदो जेम काडला सुप्रीम कोर्टान जो देवाक पासून होकमान जाला हो कायदो बेगीनूच चेंज जावचो आनी हे रस्त्या वेल्या सुण्यांक जे अत्याचार जाता तो बंद जाल्यार पुरो म्हूण आमी देवा लागीं मागया जाण जाय ही मनजात वतां करपता पावसां भिजोता आनी व्हडवड ती सुशिता तुमच्यान तेंकां जेवण घालूंक जायना जाल्यार कांय न्ही पूण जेवण घाताय तेंकांय आदार करूं आनी जात तितूले बेगीन आमी मागया आमच्या गोंयच्या सरकारान आमच्या गोंयच्या सीएमान पूण हो कायदो चेंज करचो जाता जाल्यार चेंज करचो आनी ह्या सुण्यांचेर अत्याचार करपाचें सोडून दिवचें आनी शिराप मागून घेवचो न्हू म्हणून देवा लागीं आमी मागोया सगळ्यां लागीं उपकार मागता सुण्यांचो मोग करुया आनी मनजातीचें बरेंपण मागोन केल्यार देवाकूय बरें दिसतलें देव बरें करूं.